आज शेतकरी सगळे म्हणजे बोडगेश्वर संघाचे संजय बर्डे आणि आम्ही सगळे ते वांगडी आणि शेतकरी आणि आज आम्ही ह्या बोडगेश्वराकडे येऊन सगळ्या एक सांगणे केले हात जोडून देवा बोडगेश्वरा आज तुझ्या चरणी आम्ही येयल्ले आसा आणि ह्या आयच्या गोंयान अंदू जे कितें घडलेलें आसा हे पावसा खातीर आनी आयज उदीक नासलें आनी त्या खातीर आमी ताका सांगला बोडगेश्वराक पळय तुजे आमचेर दया दवर आनी आमच्या आख्ख्या गोंयान पावस घाल म्हणून आनी हितून कितें आसा दुसरें म्हणजे हो पावस पडपाक आमचे चूक आसा म्हणजे आमी हे दोंगर फोडटात झाडां कापतात म्हणजे जे नैसर्गीक जे कितें आसा हे आमी नश्ट करतात तेन्ना ते सांगलां आमी बोडगेश्वराक कितें बाबा बोडगेश्वरा तेंचे तूं मनशेन बस आनी तेंची जी खोटी बुद्धी आसा ती तकलेली काड आनी तांकां बरी बुद्धी घाल आनी आमचें गोंय बरे भशेन सुंदर दवर आनी हे वार्षाक जो वार्षे प्रमाणे जो पावस पडटा तसोच आमच्या गोंयान पावस पडानी आनी तशेंच आमच्या शेतकारा भावांक काम कर उबे दिवनी आनी तशेंच आमी सांगला बोडगेश्वरा जर तूं हे 2 दिसां भितर जर पावस जर घातले जाल्यार आमी तुज्या सदींच चरणी येतले आनी सदींच तुजे कडेन अशें गाणे घालतले हे देव बरें करूं। आयज आमी शेतकार भाव तशेंच बोडगेश्वर शेतकरी संघटना गोवा गोंड मुखार संघर्श समिती बोडगेश्वराच्या संस्थानाक आयिल्ले कित्याक आज आमी पळयतात जवळ जवळ अर्दो पावस जालो कंप्लीट 21 तारीख पावले आज पर्यंत पावसाचो कांय थेंब ना पावस येना एक आमचो बळीराजा आसा आमचो शेतकाराचो त्रासान पडला कित्याक ताणें नांगरून दवरला थोडो पावस पडलो नांगरून दवरला आतां रोवपाक जाय त्या परिस्थितींत उदक समज म्हणून ना पावस जर पडना जाल्यार हाल अपेश्टा जातल्यो शेतकऱ्यांच्या खातीर आमी सगळ्यांनी आज मेळून आज बोडगेश्वराच्या चरणा कडेन एक घराणें घातलां की देवा आमकां पाव म्हण शेतकऱ्यांक कितें चूक मुंगा आहलें समज म्हणून आमचे कडेन मनशा कडेन जाता कळ्ळें ती माफ कर आनी जाता तितले बेगीन पावसाचें आगमन कर आनी ज्या तरेन गोंयांत असो पावस पडटालो भडीमार पावस पडटालो सतत 8-10 दीस पावस पडटालो आनी ह्या पावसाक लागून आज सगळे कडेन ठप्प जालां आज गरमी वाडल्या भुरग्यांक त्रास जाता जाणटेल्यांक त्रास जाता नेणट्यांक त्रास जातात जनावरांक त्रास जातात पशी पक्षांक त्रास जाता झाडां पेडांक सगळ्यांक त्रास जाता ते आमी एक विनवणी केल्या देवा कडेन मागणी केल्या सांगणी केल्या की देवा कडल्यान आमी अंतस्करणांतल्यान मागलां की जाता तितले देवा तूं पाव आनी असो भडीमार पावस कर की हें सगळें जे पळय गोंयांक जितलो पावस पडपाचो आशिल्लो तो ताजो पुराय एक हें करून हाड म्हणून कळ्ळें तुका।